नमस्कार, हांव सुजाता कांबळी तुमकां सगळ्यांक 26व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाक येवकार दिता. ह्या वेळार संमेलनाध्यक्ष माधव बोरकार हांची मुलाखतकार भोवमानेस्त प्रसाद लोलयेकर घेतले. हांव दोनूय मानेस्तां लागीं मागतां तांणी माचयेर आपली बसका घेवची. संमेलनाध्यक्ष माधव बोरकार हे एक ज्येश्ठ कवी आनी क्रिटीक. तांच्यो समिक्षा किंवा कवितेचेर केल्लें भाश्य, कथांचेर केल्लें भाश्य हें वाचपा सारकें आसता. तांकां साहित्य अकादेमीचो सर्जनशील साहित्य खातीर पुरस्कार फावो जाला. तशेंच रविंद्रनाथ टागोराच्यो 100 कविता तांणी अणकारीत केल्या. ताकाय तांकां साहित्य अकादेमीचो अणकार पुरस्कार फावो जाला. हांव मागतां केरळ साहित्य अकादेमीचे अध्यक्ष PN कृष्णन हांचे लागीं तांणी माधव बोरकार हांकां यादस्तीक भेटोवन येवकार दिवचो. संमेलन अध्यक्ष माधव बोरकार हांची मुलाखत घेवपी भोवमानेस्त प्रसाद लोलयेकर हे कवी तशेंच लेखक. तांचो मुळा हो कविता संग्रह उजवाडाक आयला. तांणी दिगंत सारक्या कोंकणी सिनेमांची पटकथा बरयल्या. ते एक IAS ऑफिसर जे सद्याक शिक्षणाचे मानाधीक सचीव म्हूण पदभार सांबाळटात. तशेंच उच्च शिक्षण संचालनालयाचे आनी कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे ते आदले संचालक. सर तुमकां येवकार. हांव फुडलीं सुत्रां प्रसाद लोलयेकर हांचे लागीं सोंपयतां. माधव बाब, तुमचो जन्म 1954 पूण शालेय जिवनांतच तुमी बरोवप सुरू केल्ल्यान तुमचो पयलो कविता संग्रह 1969 म्हळ्यार वयाच्या 15व्या वर्सा आयलो. आज तुमचें वय जशें 71 वर्साचें तशें तुमच्यांतल्या कवीचें वय सुद्दां 58 वर्साचें. ह्या वेळार 1969 वर्सा पयलें पावल घालपी तुमच्या कविते कडेन आतां आनी हळू जाणटे जायत गेल्ल्या ह्या कविते कडेन तुमी ह्या वेळार कशें पळयतात? हो एक बरो प्रश्न आसा. आतां 58 म्हणजे कवितेचें वय 58 म्हणजे रिटायरमेंटाचें वय काय कितें. पूण कवीक आनी कवितेक रिटायरमेंट वर्स नासता. पूण आज जेन्ना हांव म्हजो पयलो कविता संग्रह वाचून पळयतां तेन्ना त्यो सगळ्योच कितें बऱ्यो कविता न्ही, म्हणजे सुरवातीची पावलां दिसतात. तरी आसतना तातूंतल्यो एक 4-5 कविता आजूय म्हाका त्यो म्हत्वाच्यो दिसता. म्हणजे तातूंत म्हज्या फुडल्या प्रवासाची चिन्हां पावलांच्यो खुणो दिसता अशें म्हाका म्हज्यो पयलींच्यो कविता वाचतना लक्षांत येता. खंयचोय कवी हो सुरवातीक धडपडटा, ताका सारकें चलूंक येना, कोणाचो तरी हात लागता. तसो सुरवातीच्या काळांत म्हाका जाणें म्हाका फुडें हाडलो, म्हणजे बारीकसाणें चिकित्सक नदरेन म्हजी कविता पळयली, तो शंकर रामाणी. आनी म्हाका अशें दिसता की ताजें रामाण्याचें खूब मोटें रीण आजूय म्हज्या तकलेर आसा, म्हज्या कवितेचेर आसा. आनी तें हांव अजुनूय पावोवंक शकूंक ना. तर तशें आसता. म्हणजे आतां रामाणी सारको कवी ताची सुरवातीच्यो जर कविता जर वाचीत आनी मागीरच्यो कविता वाचीत जाल्यार होच काय कितें इतलो प्रश्न पडटा. बाकीच्या बाबतींत दिसना तशें. थोडे ताका आमी अर्ली ब्लुमर्स म्हणटात आनी थोडे लेट ब्लुमर्स. बाकीबाब हो अर्ली ब्लुमर आनी रामाणी हो लेट ब्लुमर. म्हणजे पिराय म्हणजे कवितेक जेन्ना ती 25 वर्सां जालीं तेन्ना ताका आपली खरी कविता सापडली. बाकी बाबाक विशींतूच ताका कळ्ळें की ताका कविता खऱ्या अर्थान येवंक लागली. हो फरक आसा. कविते वांगडाच तुमी कांय सुंदर चरित्रात्मक लेखय बरयल्यात. हय. मनोहर बाब सरदेसाय आसूं किंवा लक्ष्मीदास बोरकर आसूं, पूण पांडुरंग भांगी आनी शंकर रामाणे वयले लेख तर तुमचे अप्रतीम जाल्यात. पूण हो साहित्य प्रकार तुमी खूब कमी हाताळ्ळो. कित्याक? कारण अशे आत्मीयतेन आनी लेख बरोवचे अशे मनीस तुमकां कमी मेळ्ळे काय हो साहित्य प्रकार तुमकां तितलोसो
मानवलं ना. आतां अशें आसा की चरित्रां आनी आत्मचरित्रां हो म्हजो अत्यंत आवडटो विशय. कथा कादंबऱ्यो एक वेळ हांव कमी वाचीन, पूण चरित्रां आनी आत्मचरित्रां हांवें खूब वाचल्या. म्हणजे सगळ्या तरेची, म्हणजे आमचे भारतीय लेखक आसूं, भारतीय व्यक्तिमत्वां आसूं वा युरोपांतली व्यक्तिमत्वां आसा, लेखक आसूं, तांची आत्मचरित्रां, चरित्रां, तांच्यो डायऱ्यो, तांचे पत्रांचे संग्रह, देखीक काफका हो जर तुका समजतलो जाल्यार ताची पत्रां वाचपाचीं आनी ताज्या संबंदान जें कितें कितें बरोवप लोकांनी बरयलां, वा ताजें चरित्र जें मॅक्स ब्रॉड म्हणून ताणें बरयलां, तें वाचतकर तुका तो लेखक म्हणटा तो कितें तें कळटा. खरें म्हळ्यार आतां एका मनशाचें एक टॅम्परमेंट जुळटा. जशें म्हाका दिसता म्हजें आनी रामाणी आनी भांगी हांचो टॅम्परमेंट खंय तरी जुळटालो, आनी तातूंत रामाण्याचो आनी म्हजो खूब लागींच्यान संबंद आयलो. 32-33 वर्सां. खरें सांगपाचें म्हळ्यार वॉज व्हेरी डिफिकल्ट पर्सन. म्हाका स्पेशली ताजे पुतणे बी ताका ते आनंद मामा म्हणटाले, आरे तुजें आनी आनंद मामाचें कशें जुळटा काय म्हणून, कित्याक ताजें कोणाचे कडेन व्हडलेंशें पटना. ना म्हळें आय नो हाव टू हँडल हिम. पूण ताजे कडल्यान शिकपा सारकें म्हाका खूब मेळ्ळें. म्हणजे कविते कडेन पळोवपाची ताजी जी सूक्ष्म दृश्टी, शब्दां कडेन पळोवपाची ताजी सूक्ष्म दृश्टी इतली बारीकसाण ताका आशिल्ली. भांगी बाब आनी म्हजें वेगळें नातें. खरें म्हळ्यार तशें आमी इंटिमेट केन्नाच नाशिल्ले. जशें रामाणे कडेन म्हजें नातें तशें न्हय. तरी आसतना भांगी अवच्यो कविता म्हाका खूब आवडटाल्यो आनी अजुनूय आवडटा. हे दोनूय कवी म्हजो जो एक टॅम्परमेंट आसा त्या टॅम्परमेंटाक खंय तरी लागीं येवपी अशे हे दोन कवी. ताका लागून म्हाका दिसता की हांवें थोडेशें इंटिमेटली तांच्या संबंदान बरयलां. म्हाका स्वताक तें जाणवलें, आरे हांव बाकीच्यांक बरयलां हांवें, पूण इतलें इंटिमेटली हांव दुसऱ्याक संबंदान बरोवंक पावना. आमच्या देशांत चरित्रां बरोवप हें खूब कठीण काम. हाजें कारण अशें की कोणूच स्पश्टपणान बरोवंक शकना. मदीं एक असो ट्रेंड आयिल्लो, सगळे नट्यो नट आपलें आत्मचरित्र बरयतालीं. तातूंतलें एक आत्मचरित्र म्हणजे दुर्गा खोटे. तें वाचतना तुका दिसता की ही कितें तरी लिपयता. आनी ताका लागून ताजे कांय रिव्यूज जे आयले तातूंत ताणें म्हळें दुर्गा खोटे ह्यांचे खोटे आत्मचरित्र. तुमी दुसरें आत्मचरित्र घेयात, इजादोरा डंकन म्हणटा तिचें. ती खूब मोठी युरोपांतली डान्स, जिणें वेस्टर्न डान्स बदलून उडयलो. ती प्रांजळपणान बरयता की म्हाका अशें अशें दिसलें, अशें अशें व्यक्ती विशीं आपलें आकर्शण दिसलें, आमी कशीं लागीं आयलीं आनी आमचे संबंद कशे सामके लागींचे जाले, आनी सगळे आपले सॅक्शुअल एक्सपिरियन्स सगळे बरयता. तें धाडस आमकां ना. आमी कितें करतात, आमी एका विशिश्ट व्यक्तीची एक कल्पना करून घेता, आनी ती जर जेन्ना कल्पना आनी तें आत्मचरित्र हाजो मेळ बसना तेन्ना आमकां तें आवडना. हाणें कित्याक बरयलें, हें कशें बरयलें, वा कोणेंय जर चरित्र बरयलें त्या मनशाचें आनी तांकां जर मातशें कितें वेगळें दिसलें, तें सहन करपाची ही आमची तयारी नासता. ताका लागून आमचे कडेन चरित्रां येतात, पूण ज्या तरेन ती चरित्रां बरोवपाची आसता ती जायना. दुसरी गजाल, चरित्रां बरोवपाक खूब मेहनत घेवची पडटा. सद्या हांव एक सुंदर एक पुस्तक वाचतां, पॅरिशियन लायफ्स म्हणून. तें डियाड्रे बेर म्हणटा तिणें
सिमॉन दी बोवा आनी सॅम्युएल बेकेट हांची 2 चरित्रां बरयल्या. ती चरित्रां बरयतना तिका कितें अडचणी आयल्यो आनी तिणें कशी तयारी केली तें तिणें बरयलां. म्हाका दिसता की आमचे चरित्रकार जे आसा तांकां इतलें करपाची तांकूय ना आनी तांकां शक्यूय जायना. आनी ती इनसायट म्हणून जी आसा न्ही पळोवपाची नजर ती आमचे कडेन ना. हो मुळांत फरक आसा. तुम्ही आतांच म्हणलें की जशे शंकर रामाणी बरे कवी तशे कविते विशयी तांकां जाणीवूय खूब बरी आशिल्ली. साहित्य निर्मणी करप ही वेगळी गजाल आनी साहित्या विशयी प्रगल्भ जाण आसप आनी साहित्याचे प्रगल्भ भान आसप ह्यो 2 वेगळी गजाल. तुम्ही वेळोवेळी जी भाशणां केलात किंवा जे कितें बरयलां तातूंतल्यान तुमच्या साहित्या विशयी जाणय आनी तुमचें साहित्य विशयक भान हें वेळोवेळी जाणवता. पूण त्या संदर्भाकय तुमी खूब कमी लेखन केलें. अशें कित्या खातीर? हो प्रश्न खूब म्हाका म्हत्वाचो दिसता की ही सगळी जाण ही वेगवेगळे तरेची कविता वाचून म्हाका आयल्या. म्हणजे कांय कवी अशें आसता की ते अमुकूच तरेची कविता श्रेश्ठ म्हणटा वा अमकी अमकी सामाजीक आशय आशिल्ली कविता आमी म्हणटात ती बरी न्हय. वा कांय जाण म्हणटात की सामाजीक आशयाची कविता हीच खरी कविता. परतून हांव रामायणा कडेन येता. रामायणीची कविता ही एबस्ट्रॅक्ट कविता, नाजूक तरल अशें जरी आसलें तर रामायणी हो नामदेव ढसाळच्यो कविता तितल्योच आवडीन वाचतालो वा नारायण सुर्वेच्यो कविता सदांच आवडीन वाचतालो आनी तातूंतली बारीकसाणी जी आसा ते दाखयतालो. ताजें म्हणणें अशें आशिल्लें की सगळ्यांत पयलीं ही कविता आसूंक जाय. अनुभव ताका कवितेचें रूप जेन्ना येता तेन्नाच ही कविता एक वेगळ्या पावंड्याचेर पावता. प्रसाद बाब म्हजी एक डायरी आसा कवितेची डायरी ती प्रसिद्ध जातकर कांय गजाली लक्षांत येता. ही डायरी कित्याक बरयली हांवें की म्हाकाच समजुपा खातीर कितें विचार येता एकादी कविता वाचली तर म्हाका त्या संबंदान म्हाका कितें दिसता अशें बरोवन हांवें दवरलां. एकादी ती बेगीन येतूय बी इन द प्रोसेस इन द पायपलायन म्हणटा पळय न्ही तशें आसा. पुणून म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक कवीन आपले अनुभव खंय तरी बरोवन दवरूंक जाय. वा एखादी कविता सुचली कशी ताजे वेगवेगळे जे स्टेजीस जे आसा. म्हजे कडेन म्हजे कवितेचे ड्राफ्ट्स आसा. पयले मेकळे कागदांचेर बरयतालो आनी मागीर ते वेगळ्या कादरनाचेर नाजाल्यार डायऱ्यांचेर बरोवप मागीर ते कागद मागीर ते मदीं शेणले. पूण आतां हांव वेगळे नोटबुक्स करता जाका हातून स्क्रॅप बुक्स म्हणटा पळय न्ही तशें. ताका लागून एकादी कविता कशी बदलत गेली हें कळटा. तुम्ही रविंद्रनाथ टागोरांच्या कवितांचो कोंकणीन अणकार केला आणि तांचे दुसरे कविता संग्रह स्ट्रे बर्ड्स ताचोय तुम्ही अणकार केला पूण ताचें पुस्तक अजून आयलें ना. बरोबर. पूण हेर कवीच्या वाट्याक तुमी गेले नात. रविंद्रनाथाच्याच वाट्याक वचपाचें कारण कितें? एक म्हणटा तो परतून म्हाका दिसता की टागोर हो खंय तरी म्हज्या प्रकृतीच्या लागीं येवपी कवी. सामाजीक जाणीवेची कविता म्हाका आवडनाशें न्ही पुणून म्हाका ती जशी भावंक जाय. टागोराचे कवितेंतलें एक अध्यात्म पळय आसा तें अध्यात्म म्हाका खंय तरी मनांतल्यान अपील जाता. ताक आजूय टागोर हो म्हजो खूब मोठ्या आस्थेचो विशय. कितें टागोरा संबंदान मेळ्ळें जाल्यार वाचता. दुसरी गजाल अशी की तुमी पळयात टागोराचें व्यक्तिमत्व कितलीं तासां आशिल्लीं. म्हणजे कांय जाण अशें म्हणटात की कांय जाणांक टागोर कवी म्हूण आवडना पूण तांकां तो कादंबरीकार म्हूण आवडटा. थोड्यांक तो कादंबरीकार म्हूण आवडना कवी म्हूण आवडना पूण कथाकार म्हूण आवडटा. कांय जाणांक तो कवी म्हूण आवडना कथाकारूय म्हूण आवडना चित्रकार म्हूण आवडटा. म्हणजे
टागोरा पासून तुमची सुटका ना. खंय गेलो जाल्यार तुका टागोर थंय मेळटा. संगीताकय आहा. संगीतूय आसा, नाटकांत आसा, कितें ना म्हणून ना. तुमकां एखादी खबर आसतलें की पिरायेच्या 60 वर्सां उपरांत तो मरो पर्यंत ताणें 3000 चित्रां काडलीं. 3000. आनी जी आज ताजी एका चित्राक कमीत कमी ऑक्शनाक वचून 1 कोटी रुपया येता. जी चित्रां आमकां केन्नाच समजलीं ना आनी आमचे लोक 10 रुपयांक 5 रुपयांक जी मेळटालीं तितली सवाय म्हणून कोणें घेतली ना. आज जाणी घेवन दवरिल्ली तांकां आज आखांत तेजे पयशे सांगपाचो हेतू असो की ह्या एक विविधताय आशिल्लें हें व्यक्तिमत्व. हें व्यक्तिमत्व अशें चुकून केन्ना तरी एका हातून जाता. म्हज्या आस्तेचे विशय म्हणजे कवी म्हणटा ते टागोर. सकाळीं उठल्या बरोबर खंयची तरी एक कविता हांव वाचतां कोणाची, तातूंत टागोर आसताच. मागीर तो 10 वळीची कविता आसा, 2 वळीची कविता आसा. आनी एक गजाल तुमी लक्षांत हांव केन्नाय म्हणटा, कवितेचें व्हडपण हें कितले वळी बरयल्या ताजेर नासता, तो कितें सांगता ताका म्हत्व आसा. एकादलो कवी एक 4 वळींनी वा 2 वळींनी खूब कितें सांगून वता आनी एकादलो कवी 200 वळी बरयता, पूण त्यो 200 वळींतल्यान तुज्या हाताक कांयच लागना. कविता ही तशें पळोवंक वचत जाल्यार गूढ. खंयची कविता, खंयची कलाकृती काळाच्या कसोटीचेर कितली टिकत, खंयची टिकत हें सांगूं येना. ताका लागून आतां टागोर वचूनच कितलीं वर्सां जालीं. आतां 80 वर्सां जावन गेलीं तरी आसतना आमकां टागोर कित्याक वाचीन दिसता. आनी टागोराचेर इतलीं पुस्तकां येत आसता. सत्यजीत रेन ताजी एक डॉक्युमेंटरी केल्या फिल्म डिविजना खातीर. ती प्रत्येकान पळोवची अशी. ताजो एक स्टेटमेंट आसा, विधान आसा की आपणें जेन्ना ही डॉक्युमेंटरी करून घेतली तेन्ना आपल्या लक्षांत आयलें की आपल्याक टागोर समजूंकूच ना. खरें म्हळ्यार टागोराचो आनी सत्यजितीचो संबंद आशिल्लो आनी ताणें संबंद साहित्य वाचिल्लें. अशा तरेचो हो मोठो लेखक म्हणून म्हाका तो आवडटा. खंयच्याय कवीची संवेदनशीलता किंवा ताची मर्मज्ञता समजून घेतना ताजो पिंड ज्या सांस्कृतीक सामाजीक वातावरणाचेर पोसलो गेलो तें सामाजीक सांस्कृतीक वातावरण समजून घेवप हें म्हत्वाचें थारता. तुमच्या संदर्भांत तुमकां कवी म्हूण समजून घेतना हो तुमचो पिंड ज्या सामाजीक सांस्कृतीक वातावरणाचेर पोसलो गेलो तें समजून घेतना तुमचें भुरगेपण, तुमचें शालेय जिवन समजून घेवपाक आमकां आवडटलें. त्या विशयी मातशें सांगशात. आतां हो एक खूब म्हजो आवडटो प्रश्न. खरें म्हळ्यार कविते कडेन खूब उसरां आयलां. एकदम ल्हान आसतना म्हाका संगीत आनी चित्रां खूब आवडटालीं. म्हणजे शास्त्रीय संगीत म्हणटा तें हांवें पिरायेच्या 7व्या वर्सा आयकुपाक सुरवात केली. जे आज पर्यंत हांव आयकतां. तो म्हाका चित्रां काडूंक आवडटालीं पूण ही दोनूय आंगां तशी डेवलप जाली ना. वाडली ती कविता. आमकां आमच्या पिपल्स हायस्कुलांत आमकां एक टिचर आशिल्लो. आमच्या दामोदराक खबर आसतलें. ताचें नांव रमेश तळवडकर म्हणून. एक टिचर कसो आसचो भाशेचो हें ताजे वयल्यान हांव केन्नाय म्हणटा की त्या मनशान म्हाका इतलें दिलें. हांव तो कविता शिकयतालो. शिकयता तो रंगून वतालो. वर्सवर्ताच्यो बी कविता इतल्यो सुंदर शिकप. आनी ताका चित्रांचें आंग आशिल्ल्यान तो बोर्डाचेर फटफट करून चित्रां काडी. सॉलिटरी रिपर शिकयतना बोर्डाचेर अशें चित्र काडून दाखयलें. बरें. त्या मनशा कडेन भाशेचें ज्ञान आशिल्लें. म्हणजे जाका आमी
सेन्स ऑफ द लँग्वेज म्हणटा. म्हणजे एकातलो शब्द इंग्लीश शब्द आसलो ताजें मूळ खंयचें, तो लॅटिनांतल्यान कसो आयला, लॅटिनांतल्यान तो दुसऱ्या भाशेन कसो गेलो, फ्रेंचीन कसो गेलो, फ्रेंचींतल्यान तो इंग्लिशीन कसो आयलो, हेंच तो आमकां सांगी 9th आनी 10th 11th. आज म्हाका अजाप दिसता की हें इतलें तो कित्याक सांगतलो आमकां. आनी दामोदर सांगतलो की तो शिकयतना आमी विसरताले आनी तोय विसरतो, बेल जाली म्हणटाची. तांकां सांगता सर बेल जाली आहा म्हणून. तातूंतल्यान खुबश्यो गजाली आमकां समजल. दुसरो आमकां डॉक्टर जगदीश सुर्लेकर हिस्ट्री शिकयतालो. म्हजो आवडटो विशय साहित्याच्या भायर हो इतिहास. ताका लागून म्हाका इतिहास हो खूब आवडूंक लागलो आनी इतिहासाची आजूय हांव पुस्तकां वाचतां. आय डोंट क्लेम एनी कॉम्पिटन्स, पूण म्हाका दिसता की तातूंतल्यान तुजी एक जाण जी आसा ती अशी समृद्ध जायत वता. हांव तुमकां अशें सांगता, म्हणजे खऱ्यांनीच सांगता की तशे टिचर म्हाका कॉलेज आनी युनिवर्सिटीत सुद्दां मेळूना. फ्रँकली सांगता, ह्या लोकांनी आमकां दिलें, तांणी क्लासांत येवन फक्त वाचून दाखयलें ना वा नोट्स डिक्टेट केल्यो ना. हो म्हाका दिसता फरक. ताजो बरोचसो प्रभाव म्हज्या व्यक्तिमत्वाच्या चेर जाल्लो आहा. आतांच आमी ज्या विशयाचेर उलयले तो म्हळ्यार साहित्य, संगीत, चित्रकला, नृत्य ह्यो एकमेकाक पूरक कला. जशें तुमी म्हणलें की रविंद्रनाथ टागोर हो सगळ्या ह्या कलांनी आशिल्लो. तुमच्याय अनेक कवितां भितर संगिता बद्दल, चित्रकलेचे संदर्भ सापडटात. फक्त तुमच्या कांय कविता संग्रहाचें नांव यमन आनी सिंफनी आसा म्हणून म्हणना हांव, पूण अनेक हेतू भितर तो संगिताचो आनी चित्रकलेचो प्रभाव दिसता. हो तुमच्या कवितेचेर कसो आयलो आनी हो तुमी मानतात हो प्रभाव आसा म्हण? तो असाच प्रभाव. आतां आमी म्हळें न्ही की शास्त्रीय संगीत म्हणटा तें ल्हानपणा पासून आयकतां आनी ताजी एक सादी एक गजाल सांगता. हांव मुंबय गेल्लो ल्हान आसतना आनी म्हज्या आज्याच्या भावागेर आमी राविल्लीं. म्हज्या बापायची बापोली भयण गोविंदराव अग्नी तेजे कडेन गाणें शिकतालें. आतां हांव ल्हान भुरगो, पूण म्हाका तें बरें दिसतालें आयकुपाक. रातचो येतालो तो. थंयच्यान जें गाणें आयकुपाक जी सुरू जाली तें वाडत गेलें आनी चड करून गोंयांत जितलीं संगीत संमेलनां तेन्ना जातालीं त्या संगीत संमेलनाक आमी जीव घालून वताले. पणजेन एक नाद ब्रह्म म्हणून ल्हानशी एक संस्था जाल्ली. अशे उमेदी भुरगे सगळे तरणाटे गाणें शिकपी तांचे कडेन वचून बसप, तांचें आयकप. आनी मागीर तर मुंबय आकाशवाणीची वतगर इतलें गाणें म्हाका आयकूंक मेळ्ळें, तरेचें गाणें. म्हणजे क्लासिकल जर म्हणत आमी 4 जनरेशनाचें गाणें एकाच कडेन आयकलां. म्हणजे उस्ताद खादीम हुसेन, B.R. देवधर धरून तेन्ना आमची अश्विनी भिडे देशपांडे निकतीच वयर येताली. उल्हास कशाळकर म्हणटा तो आमचो कलीग आशिल्लो. दुसरें संगीतकार दत्ता डावजेकर, यशवंत देव, खळे हांचे कडेन सतत संबंद येतालो. तातूंतल्यान म्हाका दिसता की एक लयीची जाण जी आसा ही लयीची जाण तातूंतल्यान आयली. मुंबय आसतना जहांगीर आर्ट गॅलरींत आमी खूबदां वताले आनी म्हाका मुद्दम हांगा उल्लेख करूं जाय तो अना म्हामरोवांचो. आमी दोगूय जाण आमी वताले. तेजी एक संवय आशिल्ली. तो म्हाका फोन करी, आरे बोरकार तूं आतां दनपारां मातसो फ्री आसा, तूं अशें कर, तुवें जर डबो हाडला तो कोणाक तरी दी, हांव म्हजो दिता, आमी भायर जेवया. भायर जेवया म्हणजे कितें, जहांगीर आर्ट गॅलरी सामोवर म्हणून एक रेस्टॉरंट आशिल्लें. चित्रां पळोवप आनी थंय जेवप आनी मागीर त्या चित्रां संबंदान उलोवप. हातूंतल्यान ती जाण म्हजी वाडत गेली. आनी ताका लागून हे गाण्याच्या आवडीक लागून तुमी एखादी बारीकसाणीन जर पळयत ते कवितेंत ती लय येता, कवितेंत उतरांचे जागे
आपशीच येता. बाकी बाबाक गाणें कांयच समजनाशिल्लें, पूण बाकी बाबाक गाण्याचो कान आशिल्लो. कान आसप हो म्हत्वाचो. तुका गाण्याचें व्याकरण खबर ना म्हणून कांयच वाट जायना. कान आसप हो म्हत्वाचो. खूब जाणांक व्याकरण खबर आसता पूण गाण्याचो कान नासता. तुम्ही आताच उल्लेख केला त्याप्रमाणे आकाशवाणीचेर जवळ जवळ तुम्ही 30 वर्सां काम केलां. आकाशवाणीन अनेक कलाकार घडले आकाशवाणी भितर, पूण खुबश्या कलाकारांनी आपल्या कलेक प्रोत्साहन मेळचें म्हणून आकाशवाणी सोडली. तुमचो स्वताचो अनुभव कितें? तुमकां अशें तुमी आकाशवाणींतल्यानच निवृत्त जाले, सुरवातेक कार्यक्रम अधिकारी म्हणून लागून संचालक म्हणून तुमी निवृत्त जाले. आकाशवाणीन तुमच्यांतल्या कवीक आनी साहित्यिकाक चड आनी चड प्रोत्साहीत केलो, काय तुमी आकाशवाणींतल्या नोकरेक लागून साहित्य निर्मणी कमी करपाक पावले? म्हाका अशें दिसता की हांवें कितें तरी पुण्य केल्लें म्हणून हांव आकाशवाणींत पावलो. कित्याक थंय शिकपा सारकें इतलें आसता आनी ही बदल्यो जातात. आतां बदल्यो जेन्ना जाता तेन्ना कुटुंबीक त्रास खूब जाता. ताजो खुबसो कितें ताप म्हज्या बायलेक बाकीच्या भुरग्यांक जालो, कित्याक हांव एकलोच रावचें पडटालें म्हाका. पूण तुमकां एक मजा सांगता, मुंबयची म्हजी 5 वर्सां इतली सुखाची गेली, कित्याक इतलें म्हाका शिकूंक मेळ्ळें, इतले व्हडले व्हडले लोक म्हाका लागींच्यान पळोवंक मेळ्ळे, इन्क्लुडींग JRD टाटा, मागीर डॉक्टर सलीम अली. थंय कशें आसा, तुमकां जर आवड आसत तुमी लक्ष दिवपाचें. आज कोण येवपाचो आसा, अमको अमको येवपाचो आसा, ते कन्सर्न ऑफिसराक सांगपाचें म्हाका अमक्याक आयलो म्हाका सांगा म्हणून. म्हणटकीर थंय वचून ताजें रिकॉर्डींग आयकलें आनी ताजे कडेन चर्चा केली. मराठींतले कितले व्हडले लेखक ताका लागून म्हजे लागींचे जाले. आतां तुमी रविंद्र पिंगेचें जन्मशताब्दीचें वर्स. रविंद्र पिंगे रिटायर जाल्या उपरांत हांव थंय आयलां, जॉयन जालां. पूण पिंगे आमचे कडेन येतालो, ताका लागून आमची सतत चर्चा जाताली. नवें कितें पुस्तक वाचलें, कितें केलें. हो म्हणजे आकाशवाणी सारकें बरें माध्यम एका लेखकाक दुसरें आसप अशें दिसना. आतां मँगलोर हांव 4 वर्सां उरलो. मँगलोर आशिल्ल्यान म्हाका एक व्हडलो फायदो जालो. तो कितें की कर्नाटीक संगीत म्हणजे कितें हें म्हाका समजूंक लागलें आनी म्हाका आवडूंक लागलें. आज कर्नाटक संगीताक कोणेंय जर नांव दवरलें म्हाका राग मारता. एकलो मारलो कर्नाटक संगीत म्हणजे कितें, बुडकुलेचें संगीत मारलो तें. बुडकुलेचें संगीत तुवें केन्ना आयकलां? इतलें समृद्ध अशें तरेचें तें संगीत, कर्नाटक संगीत. कितले सगळे आमी आयकले मँगलोर आसतना. N. रमणी आमचे कडेन केन्नाय विजिटींग म्हण येता. मागीर MS गोपालकृष्णन, मागीर TN शेषगोपालन. तुमी कितले नांवां घेतल्या ते खंय तरी म्हजो तांचे कडेन संबंद आयला. तर हो फरक हो आसाच. आकाशवाणी एका लेखकाची जीण समृद्ध करता. जे कोण सोडून गेले ते म्हाका दिसता की बरेचशे दुर्दैवी. तुमकां हाजी एक खबर सांगता, अभिषेकीची, जितेंद्र अभिषेकी, ताणें 7-8 वर्सां आकाशवाणीत काम केलें. तो म्हणटा कितें की संगीत कशें दिवचें हें आपूण आकाशवाणीत रावन शिकलो. कित्याक तो सुरवातीक कोंकणी गितांक ताणें खूब संगीत दिलां आनी मजा अशी तेंच संगीत फुडें ताणें आपल्या मराठी नाट्यगितांक दिल्लें आसा सुरवातीच्या काळान. तो म्हणटा कितें की ती एक तरेची प्रयोगशाळा आशिल्ली, लॅबोरेटरी. आपल्याक इतलें शिकूंक मेळ्ळें, इतलें गाणें. आनी तो फुडें फकाणांनी कितें म्हणटात की रेडियोंत रावन सुक्यार सडसडीत राविल्लेय खूब आसात, जें हांवें अणभवलां. हांवें सुरवातीची 12 वर्सां एक शिकोवपी म्हूण शिक्षक म्हणून काडलें. हांव 18 वर्साचेर हांव टिचर म्हणून लागलो. I was a teacher not by chance but by choice. म्हाका अजुनूय
शिकोवपाक आवडटा. कितें आसलें जाल्यार हांव तें मागीर एक्सप्लेन करीत रावतां. पूण थोड्यांक तो वाजूय येता असो बोर जावचे आसतात. पूण तेन्ना कितें जालें की खंयच जागे ना इंग्लिशीचे हांकां. म्हाका दुसरें ऑप्शन हांवें दवरूंक नाशिल्लें. एक आकाशवाणी नाल्यार टिचींग. मागीर तसोच हांव कंटिन्यू करतलो आशिल्लो. पूण नशिबान म्हाका आकाशवाणींत नोकरी मेळ्ळी आनी म्हज्या भाग्यान पयलेंच पोस्टींग म्हाका मेळ्ळें तें मुंबय मेळ्ळें. हांव आतां म्हज्या मुखार आदर्श म्हणटा ते तळवडकर आशिल्लो आमचो आनी डॉक्टर सुर्लकार. तांचें शिकोवप म्हाका आवडटालें आनी म्हणजे ल्हानपणा पासून म्हणून हांव टिचर जालो. आनी म्हाका खूब आज सुद्दां म्हाका आवडटा. कोणी कितें विचारूंक आयलें जाल्यार ताका म्हाका दिसता की हांव ताका धरून दवरता काय म्हणून आनी सगळें मागीर दिसाचे तकलेर मारता काय कितें अशें दिसता म्हाका. पूण दॅट इज माय पॅशन. आनी म्हाका दिसता की ती हें जें पळय शिकोवपाची म्हजी बड आसा ती खंय तरी म्हज्या चलयेकूय आयल्या, म्हज्या चल्याकूय आयल्या. तांकांय बी अशें आवडटा शिकोवपाक. मागीर चलयेन तर कितलींशींच वर्सां काडल्यांत ह्या प्रोफेशनांत. तुमच्या उलोवपांतल्यान तुमच्या भाशणांतल्यान तुमी खूब फावट म्हणलां की विल्यम गोल्डिंग आनी सिल्विया प्लान हांच्यो कविता तुमकां खूब भावल्यात म्हणून. तांच्या कवितान तुमचेर कसो प्रभाव घातला आनी तांच्या कवितांतलें कितें तुमकां भावलां? आतां विलियम गोल्डिंग म्हणटा ती ताजी लॉर्ड ऑफ द फ्लायज म्हणटा ती कादंबरी आमकां फर्स्ट इयराक आशिल्ली. ती कादंबरी म्हळ्यार मनशाच्या मूळ प्रवृत्ती कडेन व्हरपी, सोदून काडपी मनीस असो कित्याक वागता, मनशा भितरलें क्रौर्य जें आसा तें क्रौर्य कशें उफाळून भायर येता हें सांगपी ती कादंबरी. ताका लागून मागीर हांवें विल्यम गोल्डिंगाचें आनिकूय लेखन वाचलें. सिल्विया प्लाथ म्हणटा ती एक ट्रॅजीक फिगर इन वर्ल्ड लिटरेचर. ती पिरायेच्या 30 वर्सांचेर मेली, म्हणजे आत्महत्या केली तिणें. तिका थोडेशें डिप्रेशन येतालें, तिका सायकीक डिजऑर्डर म्हणटा तशें आशिल्लें. पूण तिणें जें पळय कितें बरयलां तें आकांताचें बरयलां. म्हणजे आज तिजे कंप्लीट वर्क्स म्हणटा ते आसा तेच कितलेशेच व्हडले तिच्यो डायऱ्यो आसा. तिणें साहित्या संबंदी केल्लें चिंतन आसा. हें सगळें म्हाका खूब आवडटा. हालीं तिचें चरित्र वाचलां हांवें, तिजो पत्रव्यवहार वाचला आनी तिजो घोव म्हणटा टॅड ह्यूज म्हणटा तोय कवी. पूण मागीर तांचें पठना जालें आनी ती वेगळी जाली. ताजें चरित्र वाचलां. खंयच्याय लेखकाचो खंयच्याय आर्टिस्टाचो विचार करतना हें भान दवरचें पडटा. म्हणजे ताजी वो अमुकूच तरेन कसो कित्याक बरयता, हाज्या हातूंत अमकेच इमेजरी कित्याक येता हें समजतलो जाल्यार ताजें ज्या परिस्थितीन तो वाडला हें पळोवपाची खूब गरज आसा. तुमी अशें मदीं म्हणिल्लें की मदलीं 4-5 वर्सां तुमी कांयच बरयलें ना आनी कोवीड कोरोना काळांत तुमी एका दिसाक 5 कविताय बरयल्या. सो अशें जेन्ना जाता तेन्ना एकूणच तुमची सर्जन प्रक्रिया कितें हें आमकां जाणून घेवपाक आवडटलें. कितें आसा जाणा की मदल्या काळांत म्हाका कोवीड जालो आनी कोविडाच्या काळांत हांव 1 म्हयनो हॉस्पिटलांत उरलो. कविता केन्ना आनी कशी येता तें सांगूं नजो. तूं बरयना हाचो अर्थ तूं बरयना अशें न्हय. कवितेची प्रक्रिया खंय तरी भितर चालूच आसता आनी ती अकस्मात एका फाटोफाट कविता येत रावता. ते सबंद एक सादारण 152-53 कविता हांवें बरयल्यो त्या काळांत आनी तातूंतले एक थोड्यो कुशीन दवरून एक संग्रह ताचो सुकृत फुलां म्हणून काडला. ते वाचतना म्हाका दिसता एका दिसा 4-4, 5-5 कविता सुचत गेल्यो तशें बरीत गेलो हांव. प्रत्येक कविता तातूंतली म्हणटा ती एक म्हज्या अनुभवाचो एक अंश घेवन आयिल्ली. म्हणून म्हजें म्हणणें अशें की आमी एक शिक्को मारता हो सोंपलो
तो सोंपलो हो आतां कांयच बरोवंक शकचो ना अशें केन्नाच कोणाक म्हणचें न्ही. एका वेळाचेर तुमची प्रतिभा ही डॉर्मंट रावता. तर डॉर्मंट रावना ती भितरल्यान ती प्रक्रिया चालू आसता आनी ती खंय तरी स्पार्क लागता. तो स्पार्क पेट्टकर ती कविता उफाळून भायर येता. तूं म्हणटा तशें एका तरेचें तें कितें म्हणटात तें कथार्सीस. त्या काळांत बरयल्ल्यो म्हज्यो कविता ह्यो म्हाका ते म्हज्या कथार्सीसची अवस्था अशें म्हाका दिसता. तुमी जें जें कितें बरयलां तें आमी सगळें वाचल्याच. कितें अशें बरोवपाचें उरल्या, अजून उरलां किंवा कितें बरोवपाचें आसा? आतां खरें म्हळ्यार इतलीं वर्सां हांव तो बरयतां म्हणजे आतां पळयात तुमी, पूण अजुनूय खऱ्या अर्थान हांव कविता बरयतां वा साहित्य बरयतां अशें म्हाका दिसना. ही सगळी जी पळय कितें इनामां बी मेळटा न्ही तातूंतलो तो आनंद हो खिणयाळो आसता. खरो आनंद केन्ना जेन्ना म्हाका दिसता म्हाका कविता आयल्या, म्हाका चित्र आयल्या, तें म्हज्या दृश्टीन तें खूब म्हत्वाचें. ताका लागून बरोवपाचें खूब उरलां. यादी बरोवपाच्यो उरल्या, आकाशवाणींतल्यो यादी, ज्या व्यक्तीक हांवें पळयला तांच्या संबंदान थोडें थोडें काम सुरू केलां हांवें. पुणून अजुनूय म्हाका दिसता इतली फाटल्या सादारण कांय वर्सांत हांवें मेजल्यो हांवें कितल्यो कविता बरयल्या काय म्हणून. सादारण 1000 कविता आसा, ताचे एक 8-9 वॉल्युम्स काडूं येता इतले आसा. पुणून इतल्या बरोवनूय म्हाका एक फुलफिलमेंट आपल्याक म्हाका जमल्या, म्हाका कविता आयल्या. म्हजे कडल्यान साहित्य निर्मिती जशी जावंक जाय तशी जावं ना अशी भावना म्हज्या मनांत ही आसा. जशें तो MS गोपाळकृष्णन ताणें एके कडेन म्हळां कितें की सूर म्हणटा तें कशें आसता, खंयचें हें तूं जितलो फुडें वता तितलो तो सूर फुडें वता, तुज्या हाताक लागना. आनी तूं जितलो फुडें वता तितलो तुजी कला वाडत वता. आनी जेन्ना तुका दिसतलें की हो सूर आपल्याक मेळ्ळो तेन्ना म्हणटा तो आपल्याक मोक्ष मेळटलो. तशें म्हाका अजुनूय दिसता की इट इज इनकम्प्लीट. खंयच्याय कलेक हो शाप आसता, अपूर्णतायेचो शाप आसता. म्हणूनच म्हाका दिसता की प्रत्येक जाण नवें नवें बरीत आसता, नवें नवें ताका बरीन दिसता. आतां तुमी पळयात बरोवपाक पिराय लागना. ताजें सामकें देख आमच्या मुखार आसा म्हणटा ती अरविंदबाब भाटीकार. हांव केन्नाय म्हणटा की प्रत्येक जाण आपल्या आपल्या प्रोफेशनांतले अनुभव तांणी बरोवंक जाय. तांणी जाणटेपणांत बरोवपाक सुरवात केली आनी कितल्यो सुंदर कादंबऱ्यो कोंकणीक दिल्या. म्हणजे सादारण 60 उपरांत 60 जाल्या उपरांत म्हाका दिसता मी करेक्ट मी पूण म्हणून बरोवपाक पिराय लागना. तो केन्ना सुरवात ल्हान आसतना बरयता की जाणटेपणांत बरयता हें म्हत्वाचें न्ही, तूं कितें बरयता हाका म्हत्व आसा. तुमी आतां सुद्दां उल्लेख केलो, पूण तुमी खूब वेळार उल्लेख करता की तुमकां अनेक लेखक, अनेक साहित्यीक, अनेक कलाकार मेळ्ळे आनी जाणी तुमची कविता समृद्ध केली. पूण आज तुमकां असो जर एक संदी मेळत की जांकां तुमी केन्नाच मेळ्ळे ना, केन्ना हयात आशिल्लो किंवा हयात नाशिल्लो, अशें खंयच्या साहित्यिकाक किंवा कलाकाराक तुमकां मेळपाक आवडटा आशिल्लें आनी कित्या खातीर? आतां हांव तेंच सांगता, टागोराक मेळपाक म्हाका खूब आवडटलें आशिल्लें. म्हणजे कित्याक ताणें म्हजें आयुश्य समृद्ध केलां. 92 म्हाका एक्सिडेंट जालो आनी म्हज्या पांयाक फ्रॅक्चर, म्हाका ऑपरेशन करचें पडलें. त्या काळांत हांवें स्ट्रे बर्ड्सचे अनुवाद करपाक घेतलो आनी ताणें म्हाका एक खूब तशें समाधान दिलें.
म्हणजे म्हाका अशें दिसता की की खंयचें साहित्य हें एका तरेचें बदल म्हळ्यार तशें कथार्सीस तें तुका तातूंतल्यान तूं भायर सरता वा कला ही तुका जगपाक एक तरेचें बळ दिता. कांय लेखकांचें हांवें आयुश्य पळयलां, इतलें कठीण आयुश्य तेंच्या वाट्याक, पुणून केन्नाच ते उबगले ना. म्हाका दिसता कला ही तांकां हें सगळें सोंसपाची जें बळ दिता. संवसारांतलें सगळें व्हडलें साहित्य इट हॅज कम आवट ऑफ डीप पेन. आतां इल्लो थोडो व्यक्तिगत विचारता प्रश्न. तुमकां आमी कवी म्हण साहित्यीक म्हण आतां समजून घेतले. एक बापूय म्हण, एक घरकार म्हण, एक व्यक्ती म्हण तुमी तुमचे कडेन कशें पळयतात? हो खूब मोठो कठीण प्रश्न जेन्ना आमची घरचीच सगळीं बशिल्लीं आसा. पूण एकदां म्हाका दिसता की तांचो जो म्हाका एक तरेचें पाठबळ मेळ्ळा न्ही तें म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचें. हांवें तांकां समजून घेवना खूब फावट म्हाका दिसता, पूण तांणी म्हाका बरे तरेन समजून घेतला हें म्हाका खूब म्हत्वाचें दिसता. जावं म्हजी चली, जावं म्हजो जावय, जावं म्हजो चलो, जावं म्हजी सून, ती जी तांकां जी म्हजे विशीं आस्था जी आसा ही आस्थाच म्हाका खूब अशें उबें रावपाची बळ दिता. जे शारिरीक जे कितें कश्ट म्हाका आसा, तरेच्यो व्याधी त्यो सांगूंक बसना हांव, पूण तेन्ना जो एक इमोशनल सपोर्ट म्हूण जाय आसता, मॉरल सपोर्ट जो जाय आसता, तो जेन्ना तुमकां घरच्या कडल्यान मेळटा. खुबदां दिसता की एकदां आमी एकाच हातून जगांत वावुरतात आनी जगांत वावुरतना एकदां जमनीचें भान सुट्टा. तें एक केन्ना केन्ना सुटिल्लें म्हाका दिसता. तेन्ना ही सगळीं म्हाका समजून घेतात. हें हांव कृतज्ञतायेन हांगा सगळ्यांच मुखार सांगता. आतां कोंकणी साहित्य आनी कोंकणी कडेन वळया की कोंकणी साहित्याचो सुवर्णकाळ जाला अशें तुमकां दिसता काय अजून मुखार येवचो आसा? म्हाका दिसता की सुवर्ण काळ हो अजुनूय येवपाचो आसा. कित्याक तरी जे एक खंयच्याय साहित्याच्या इतिहासांत वेगवेगळे युगां म्हूण आसता न्ही, तशें एक शेणी गोंयबाचें यूग म्हण, मागीरचे हांचे मनोरबाचें, रवींद्र बाबाचें, आनी त्या उपरांत आमचें जनरेशन जें आतां सत्तरी ज्यांनी हें केलें हुपल्या तांचें यूग. पूण अजुनूय म्हाका दिसता की सुवर्ण काळ जो हेर भाशांच्या बाबतींत तसो अजून खऱ्या अर्थान येवपाचो आसा. दामोदर मावजो हो जो कथाकार आसा, लेखक आसा, म्हजे दृश्टीन ह्या कादंबरीकारान, ह्या लेखकान कोंकणी एका वेगळ्या पांवड्याचेर व्हरून दवरली. आज जेन्ना तूं खंयूय भायर वता ते विचारतात डू यू नो भाई मावजो, ते दामोदर मावजो म्हणीत ना, ताका भाईच म्हणटात. अशे म्हाका कितले लोक मेळ्ळे विचारपी. ते म्हणटात की ताजी कार्मेलीन म्हणटा ती कादंबरी ही अशा तरेची कादंबरी भारतीय साहित्यांत ना. एक वेगळ्या तरेचो आशय आशिल्ली ही कादंबरी. अशे एक 4 लेखक आमचे कडेन जेन्ना जातले त्या तोडीचे, तेन्ना म्हणू शकता की हो सुवर्ण काळ आमचो आयला. ताची जबाबदारी कितलीशीच आमचेर आसा, नव्या पिळगेचेर आसा. आतांच उद्घाटनाच्या भाशणाक जशें वर्माजीन उल्लेख केलो त्या प्रमाणे एकूण जागतीक पातळीचेर आनी भारतांतय अनेक भाशा ह्यो सोंपपाक लागल्यात. कोंकणीकूय तो हुस्को दिसता. आनी चड करून कोंकणी मनशाचो रिप्लेसमेंट रेशियो, फर्टिलिटी रेट कमी आशिल्ल्यान
हो चड हुस्को आसा पूण भाशा ह्यात फक्त त्याच खातीर कोंकणी किंवा उलोवपी समुदाय सोंपलो म्हणून सोंपता अशें ना ताका आनीकय जशी ताणी म्हणले त्या प्रमाणे सोशो कल्चरल सोशो पॉलिटिकल सोशो इकॉनॉमीक कारणां आसूं येता कोंकणीच्या बाबतींत ती परिस्थिती येवची न्ही म्हणून कितें आयचे तारखेक करपाची गरज आसा अशें तुमकां दिसता ते एकूच करपाचें म्हणटा तें कोंकणी उलोवपाचें सोडचें न्हय आनी हांव तुमकां सांगता की जगार तुमच्या मनांत जर आसत जगार खंयूय जगाच्या फाटीं खंयूय गेल्यार तुजी भास तूं दवरूंक शकता तुजी हांव तुमकां एक दोन उदाहरणां दितां म्हजो मुद्दो स्पश्ट जातलो हालींच म्हजो एक इश्ट जाल्यार डॉक्टर नितांत केंकरो म्हणटा तो म्हणजे तो गोंयकारूच पूण मॅथमॅटिशियन तो आतां 67 पासून तो अमेरिकेक आसता आजूय तो केन्नाय फोन करता तूं म्हणचोच ना की तो इतलीं वर्सां अमेरिकेक आसा म्हणून इतली सुंदर कोंकणी उलयता सारकी तेंच इंटोनेशन सगळें मुंबयच्या कांय गोंयकारांनी कोंकणी सोडली म्हणजे आवय बापूय कोंकणी उलयता पूण भुरग्यांक कोंकणी भुरग्यां कडेन उलयना आतां तुमकां खबर आसतलें की सुभाष बेंडे म्हणटा तो मराठींतलो खूब मोठो लेखक आनी कोंकणी विशीं ताची भुमिका म्हणजे हय ना अशा तरेची तो कितें म्हणला ताणें कितें म्हळां मराठी ही म्हज्या काळजांत आसा आनी ओंठार कोंकणी आसा तो म्हज्या आवयचो मावशे भाव ताका लागून आमचें नातें म्हणटकर हांवें ताका कितें म्हणप कांय हरकत ना तुवें कोंकणी दवरल्या तुज्या ओंठार मजा म्हणजे अशी की ताजी भुरगीं कोंकणी उलोवपी ताजी नातरां कोंकणी उलोवपी आनी ताजो पंटू येदो असो आसा 3 वर्सांचो जावन ना ताका तितली सुंदर कोंकणी उलयता सुंदर आनी तांकां पयलीं भंय दिसलो तो कोंकणीच उलयतलो काय म्हणून कित्याक घरांतलें वातावरण कोंकणी तर आजो आजी बापूय कोंकणी उलोवपी आनी आवय कोंकणी उलोवपी आतां तो हळू दुसरी भाशा उलोवंक लागलो म्हणजे आपली भास ही अशा तरेन दवरूं येता सामकी सुंदर कोंकणी उलयता तो अजाप दिसता ताज्या उरफाटें आमच्या कांय कोंकणी लेखकांच्या घरांतली कोंकणी तांणी घरा भायर दवरली शक्य आसून दवरली हाजें म्हाका खूब मोठें दुख्ख दिसता आतां मजा अशी की तो भुरगो जेन्ना गोंयांत येतलो तेन्ना ताका परकें दिसचें ना ही भाशेचें आनी तुमचें मानसशास्त्र हाचो लागींचो संबंद आसा जशें हांव म्हणटा तुमची भास गेली म्हणजे तुमी तुमच्या देशाक तुमच्या गांवांक तुमी पारखे जाले जशें तुमच्या गांवांतलें घर जेन्ना पडटा तेन्ना गांव तुमकां तुट्टा तसो तुमची भास वतकर तुमी तुमच्या संस्कृताये कडलें नातें तुमच्या भुंये कडलें नातें हें तुट्टा आयचो जमानो हो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तुमकां कविता बरयता नाटक बरयता कादंबरी बरोवन दिवपाक शकता कितेंय बरयता ह्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साच्या युगांत कवी आनी साहित्यीक उरतलो अशें तुमकां दिसता म्हाका दिसता की हो मोठो भंय आसा की अशें जर जालें क्रिएटिविटी म्हणजे कितें सर्जन म्हणजे कितें व्हडलो प्रश्न आसा आनी ताचो जाका आमी दुरुपयोग जावपाची शक्यता खूब आसा जशें आतां आमी कॉम्प्युटराचेर चित्रां करता एकदां तें सामकें खरेंशें दिसता चित्र पूण तूं प्रत्यक्ष जेन्ना तूं कॅनवासाचेर चित्र रंगयता तो अनुभव आनी कॉम्प्युटराचेर तूं करता चित्र काडटा हातूंत खूब फरक आसा घडये आमकां तें दिसता आसत पूण नवें जें जनरेशन आसा तांकां हो फरक एकादी कळचो ना तुमकां अशें म्हणच्या की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हो
मनशाचो मेंदू रिप्लेस करपाक शकता पण काळीज आनी मन रिप्लेस मन करपाक replace शकना शकना. सो अजुनूय म्हाजे खूब प्रश्न उरल्यात पण हांव वेळेचें भान दवरता कारण जवळ जवळ 2:15 जाल्यात आनी आमी मुलाखत जवळ जवळ 1 तासाच्या लागीं घेतल्या. सो वेळेचें भान दवरून सोंपयतना निमणो एकूच प्रश्न हांव तुमकां करता की हांगा खुबशे भुरगे शाळेचे भुरगे आयलात, हायर सेकंडरीचे आयल्यात, कॉलेजींतले आयल्यात आनी खूब त्यातले बरोवपी आसात. ह्या नव्या उदेत्या बरोवप्याक हे मुलाखत सोंपयतना तुमी कितें सांगपाक सोदतात, कितें संदेश दिवपाक सोदतात? संदेश म्हणजे असो की ताणें भरपूर वाचचें, नव्या बरोवप्यांनी खूब वाचचें, वेगवेगळे तरेचें वाचचें, वेगवेगळ्या भाशांतलें वाचचें, तरूच ते बरें बरोवंक शकतले. म्हाका 1-2 जाण अशें मेळ्ळे कित्याक वाचूंक जाय अशा तरेचो प्रश्न करपी कांय नवे तरणाटे म्हाका मेळ्ळे. म्हणटा तुमी भायर कित्याक बरोवंक जाय काय म्हणून, तुमकां जर बरोवपाचें वाचपाचें ना तुमी बरोवंकूच नाका, तुमच्या भितर कशें हें जातलें ना. ते बरी दुसरें दुसऱ्याचें वाच जाल्यार आपल्याचेर परिणाम जातलो. तुमकां जावं न्ही. प्रत्येक खंयचोच कवी, खंयचोच लेखक हो स्वयंभू नासता. खंयचोच गायक हो स्वयंभू नासता, खंयचोच पेंटर हो स्वयंभू नासता. तो वेगवेगळे तरेचे अनुभव, वेगवेगळे तरेचे जे प्रभाव आसा तो पसयता आनी तातूंतल्यान नवें तयार करताले. तुमी जर कांयच वाचलें ना तें दिसता, बरयता ताजे वयल्यान दिसता. ताका लागून हालीं हांवें कोणाक प्रस्तावना बरोवपाचें बंद केलें. कित्याक म्हज्या लक्षांत जालें की तांकां सांगून कांयच उपयोग ना. तुमी जर कांयच वाचिना कळटलें कशें. भरपूर वाचचें आनी ताजेर चिंतन करचें. अजून खूब प्रश्न उरल्यात तरीकय वेळेचें भान दवरून आमी हांगा थांबतात. देव बरें करूं माधव बाब. आनी तुमकां सगळ्यांक ही मुलाखत तुमी बरे तरेन आयकून घेतली ह्या खातीर देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें कर, देव बरें कर तुमकां.